ASDC सेंटर या आमच्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टार जे आसा तेतून कसले कोर्सीस अवेलेबल आसा सध्या आनी कितल्या भुरग्यांनी हे कोर्सीस घेतल्या ते डिटेल दिवची आनी कोर्सीस घेवन ह्या भुरग्यांक कितल्या जाणांक जॉब मेळ्ळा ती डिटेल दिवची आनी जे पळय भुरगे आतां कोर्स घेवन जे घरा बसलेले आहा त्यांचे फ्युचर कशें कितें तेय सांगचे. स्पीकर सर, खरें म्हणजे हांवें ताका लिस्ट दिला. इट इज अ हाऊसकीपिंग, फूड बेवरेजीस, हाऊसकीपिंग, फूड बेवरेजीस, इट इज एन हिटिंग एंड वेंटिलेशन, एअर कंडिशन्स, रिटेल एंड सेल्स एसोसिएट्स. 15 लिस्ट तुका एनेक्शर ये दिला हांवें. कदाचित सारकें उत्तर वाचूंक ना आसतलें. इट इज एन टोटल 15 कोर्सीस आमी कंप्लिटली घेता थंयसर, इन्क्लुडींग द सेक्युरिटी एंड सेफ्टी कोर्स वो आमी कंडक्ट करता. स्पीकर सर, ह्या आमच्या एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरान आतां पर्यंत जवळपास टोटल लिस्ट जे आहा पळय न्हू ताका 820 ह्या भुरग्यांनी आमचे कोर्सीस कंप्लीट केल्ले आसा टोटल. भितरले स्पीकर सर आमी 90% भुरगे जे आसा पळय न्ही हे थंयसर इन सर्वीस आसात. 10% भुरगे म्हणजे जॉब केल्या, थोड्यांनी ऑफर घेवंक ना आनी थोडे जाण म्हणजे विलिंगनीस ना त्या जॉबाक वचपाक. बट 820 पैकी 820 ऑलमोस्ट 90% भुरगे थंय जॉइन जाल्ले. प्रश्न आसा फुडें? श्री विजय श्रीसाय. कन्सेशन एग्रीमेंटान एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरान मिनिमम 15 जाण आनी मॅक्झिमम 75 जाण कॅन्डिडेट्स आसूंकूच जाय अशें बरयलेलें आहा. आतां तुवें ऑलरेडी 90% तांकां जॉब लायल्या, ऑलरेडी तुमचें भरलां मोपा अशें म्हणून तुमी म्हणलां. सपोज हो 15 बेंचमार्क एचीव जायना, तूं हें एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बंद उडयतलो? बंद पडटलें तें? कित्याक एज पर युअर एग्रीमेंट यू आर सेईंग मिनिमम 15 आनी मॅक्झिमम 75 आसपाक जाय. स्पीकर सर, एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बंद पडचें ना. आयजूय एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर चालू आसा आनी आतां तर आमी प्रत्येकाक थंयसर जेका जाय ताका ह्या कोर्सीसाक एडमिशन घे म्हणून सांगता. नवीन कोर्सीस अजूनय एड करून एविएशन स्किल डेव्हलपमेंटान सुरू करतले. आत्तां स्पीकर सर फर्स्ट फेज कंप्लीट जाल्या. सेकंड फेजीतलें काम आतां सुरवात जातलें. त्या खातीर आतांय जी नवीन बॅचीस आसा तांकां थंयसर ऑपॉर्च्युनिटीज जेंकां मेळटा तांकां एकोमोडेट करीत आसा. अशें म्हणना हांव, एज पर हें 15 मिनिमम आसपाक जाय, मॅक्झिमम 75 आसूंक जाय. सपोज 15 जालें ना जाल्यार तूं तें चालू दवरतलो काय बंद उडयतलो हो म्हजो प्रश्न. 15,000 म्हणजे तू भितर 15,000 जाणांनी कोर्स कंप्लीट केलो ना ना. एट द मोमेंट आज कोर्सान मिनिमम 15ची बॅच आसपाक जाय, मॅक्झिमम 75ची आसपाक जाय. सपोज 15 जर उरले ना, 15 लोकूच ना तुजे कडेन, जाल्यार तूं तें सेंटर बंद उडयतलो काय म्हणटा हांव. बिकॉज एज पर कन्सेशन एग्रीमेंट तशें आसा तें. स्पीकर सर, तांच्या कडेन हांव उलयलां त्या प्रमाणे सेंटर बंद उडोवचें ना. जरी भुरगे कमी जाले जाल्यार न्यू कोर्सीस त्या सेंटराचेर सुरू करपाक. तूं म्हणटा ते 15 फॉर पर्टिक्युलर कोर्स. हय, पर्टिक्युलर कोर्स देर आर डिफरंट 15 कोर्सीस आर देर. ना स्पीकर सर, थंय कशें आहा तुमचो कन्सेशन एग्रीमेंट असो म्हणटा इट ASDC शूड ट्रेन मिनिमम 15 आनी मॅक्झिमम 75 कॅन्डिडेट्स. आतां कितें जालां स्पीकर सर, तुमी ट्रेन करून 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 90% लोकांक लायले. आतां जॉबूय भरल्या थंय, वेकन्सी खंय जातल्यो? म्हजो दुसरो प्रश्न तुका आशिल्लो की एक जर हें ASDC बंद पडचें ना जाल्यार फ्युचर ऑफ दोज पीपल हू गॉट ट्रेन्ड इज वेर इफ नॉट इन मोपा. खंय ते चिपी वतले काय दाबोळी उरतलो काय दाबोळी मरतलो, कितें प्रश्न आहा ताचेर. सो ताजें आनी वॉट इज द फ्युचर इफ देर आर नो जॉब्स? ट्रेन करून खंय वचपाचें? स्पीकर सर, एक म्हणजे एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर इज रजिस्टर्ड विथ द नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर. इट इज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ताची सर्टिफिकेट इज वॅलीड ऑल ओवर द इंडिया. सो ॲट प्रेझेंट एविएशन स्किल सेंटर 15 कोर्सीस रन करता. म्हाका दिसता अजूनय थोडोसो स्कोप उरला. 30% स्कोप आसा. म्हणजे अजूनय जे कोर्सीस करतले त्या सगळ्या जाणांक हांगा एकोमोडेट करपाचो स्कोप अजून अवेलेबल आसा. ताज्या व्यतिरिक्त स्पीकर सर हांव ताचे कडेन उलोवन हॉस्पिटॅलिटींतले वेगळे कोर्सीस थंय सुरू करपाक लायला, जेणे करून तांची सेकंड जे सिटी सायड डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा हॉस्पिटॅलिटीन भुरगे ते एंगेज करपाक शकता. बिसायड्स दॅट स्पीकर सर
आमी गोंयकारांनी थोडेशे खूब मोठो विचार करपाची गरज आसा जेंच्यांनी एविएशन स्कील डेव्हलपमेंटातले कोर्सीस केल्ले स्कोप वायड ओवर इंडिया आसा इन फॉरेन कंट्रीजांनी आसा आमकां बोटीर वचपाची खंय म्हाका पयर मुद्दाम म्हणजे कॅप्टन सांगतालो की बोटीर वचपाक जे भुरगे तांकां स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू करपाक जाय सेम वे एविएशनान जांकां स्कील डेव्हलपमेंट जे ट्रेनिंग हांगा घेता ते ऑल ओव्हर इंडिया अदरवायज इन फॉरेन कंट्री खंयसरूय वचपाक जाता म्हणून म्हाका दिसता आमी हे सेंटर बंद करचे ना हितून कंटिन्युअसली जांकां पयलीं तर पेडण्या तालुक्याच्या फोकस आशिल्ले आतां गोंयभरांतल्यान भुरगे हांगा वचून कोर्सीस करपाक शकता इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सीस थंयसर अवेलेबल आसा डॉक्टर चरणकांत शेट्टे. सर हांगाच्या सेंटराक जे भुरगे घेतलेले ते 1032 घेतलेले आनी 991 भुरग्यांक जॉब दिला पण एकॉनॉमिक सर्वे पेज 23चेर सांगला की 1300 जॉब दिला एअरपोर्टाचे हो डिफरन्स म्हणजे कसो म्हणजे म्हाका इतलेच विचारूंक जाय आसले थोडे भुरगे तुमी ट्रेन ना करच्या पयलीं एअरपोर्टाचेर घेतल्यात काय एविएशन स्केल सेंटर कित्याक दोनूय फिगर डिफरंट आसा हांगा 1991 आसा आनी थंय आसा तो 1300 आसा एकॉनॉमिक सर्वे पेज 23. स्पीकर सर थोडेशे जे आमच्या कडेन जे थंयसर स्पेसिफिकली जी स्कील ना पळय न्हू ते भायले घेतलेले आसा 100% हांव म्हणना की गोंयांतलेच घेतले थोडेशे म्हणजे 10% ऑफ द भुरगे गोंया भायले घेतलेले आसा दॅट इज ज्यांच्या कडेन ती स्कील आसा पळय न्हू तेंच्यांनी दुसरे कडेन ट्रेनिंग घेतलेली बट तांकां एब्जॉर्ब केल्ले आसा. दुसरो विजय तारळकर. एकूच क्वेश्चन स्पीकर सर एक मिनिट. एकूच प्रश्न स्पीकर सर माझा स्पेसिफीक एकूच प्रश्न आत्ता त्यांनी सांगला तशें जे स्कील डेव्हलपमेंट आनी ट्रेनिंगेक भुरगे वयतात तांकां तेंची फीज घेतात की ना कित्याक म्हाज्या म्हायती प्रमाणे फीज घेतात काही कोर्सीस आहा पळय ताका फीज चार्ज करतात ते. नाही स्पीकर सर हितूंतले म्हाका दिसता स्पेसिफीक जांकां ट्रेनिंगेक भायर धाडलेले हांगासर एडमिशन करून तांची फीज घेतल्या ओके इवन दो तांकां अदरवायज थंयसर जे कोर्सीस आसा पळय न्ही हे तांची फीज घेवंक ना. थंयसरय थोडे हांकां घेतात फीज कित्याक जर आमी पीपीपी मोडार प्रायवेट पार्टी जर चलयता जाल्यार फीज आनी कित्याक आमच्या भुरग्यांक एटलिस्ट स्थानिकांक तरी आमच्या तरी पेडण्याच्या सुद्दां free- पर्सनली त्यांनी म्हाका खंयच्या कोर्सीसाक घेता तें सांगचें हांव चॅक करता स्पीकर सर. श्री वेंजी वेगस. बिकॉज सीएम सरान म्हणलें की भुरगीं भायर वचपाक सोदता जाल्यार वचपा जाता सो इज GMR ASDC कोर्सीस इंटरनॅशनली रेकॉग्नायज्ड बिकॉज नॅशनली इट इज अंडर दीस बट इज इट इंटरनॅशनली रेकॉग्नायज्ड येस ऑर नो इफ नो जाल्यार भुरग्यांक जर भायर वचपाची गरज आहा देन इट हॅज टू बी इंटरनॅशनली रेकॉग्नायज्ड अदरवायज ऑल अदर इंटरनॅशनल एअरलायन्स विल नॉट एक्सेप्ट दिस सर्टिफिकेशन सो आय थिंक यू नीड टू गेट इट डन यू नीड टू गेट इट एग्रिगेटेड विथ ऑल इंटरनॅशनल रेकॉग्नायझेशन्स. Because sir, at present it is recognized by the Government of India's Skill Development Ministry. I'll check. It is an internationally qualified असा म्हणजे recognized आहा काय कितें तें हांव चॅक करता आनी नासतूय बी जाल्यार हांव इंटरनॅशनली रिकॉग्निशन करपाक लायता स्पीकर सर. स्टार्ट